आनंद बेडकर। आयज आमी कुचेले वॉर्ड नंबर 1 भोंवता आनी 1 भोंवता दनपारच्यान भोंवता जवळ जवळ आमी 4 तेन्ना प्रत्येक घरांनी भोंवतना आमकां प्रतिसाद बरो मेळटा, बरो आमकां वोटींग बरें मेळटलें। तेन्ना हो सुधीर कांदोळकराचो हो एका काँग्रेसीक उबो रावलो, तेजो चिन्ह हा हात, हो निश्चित जाल्लो हा, हो जिखतलोच आमी। खूब आयज म्हापशेकार स्वाभिमानी म्हापशेकार आयज भायर सरलेले आहात आनी ताका जाय तो तेंको दिवपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आनी त्या जोराचेर तेंच्या पाठबळाचेर आयज सुधीराचो विजय निश्चित जातलो ही हांव खात्रीन सांगता। 1999 पासूनच्यान 1999 पासूनच्यान हांगाच्यान एक आमदार म्हूण निवडून येयल्लो आसा आनी तो आमदार जी कितें कामां करूंक जाय आसली ती तेजे कडेन जाल्ली ना आनी लोक असो वाजेल्लो हांगा जवळ जवळ 20 वर्सां लोकांची 20 ते 25 वर्सां लोकांची म्हापशेकारांची बुडीत घातलेली आसा आनी जो डेव्हलपमेंट जावंक जावो तो जालो ना। म्हणून लोकांनी त्या आमदाराक तो मनीस बरो म्हूण आमदाराक ते मनशाक मतां दिताले, तो ना आतां। म्हूण सगळो लोक जो सुधीर भाई आनी ताजे बरोबरचे वांगडी आसले ते सगळे ताका काम करताले आनी ताका निवडून हाडटाले आनी त्या खातीर लोकांनी सुधीर भाईक फुडें काडलेलो आसा की तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटल्यान आसा, कितें तरी म्हापशा खातीर करुया। आनी आज ह्या फाटल्यान आमच्या जर क्रावड पळयशात तुमी तो जवळ जवळ आतां गेले 20 दीस आमच्या बरोबर भोंवता। आयज आमी वॉर्ड नंबर 1 कुचेले खडपावाडा हांगा आमी प्रचाराक चालू केला। चालू करतना पयलीं आमी 10-12 जाणूच आसले, आतां जो उत्सव लोकां मदीं आसा तो पळयलो जाल्यार हांगा भरघोस प्रतिसाद मेळता आनी प्रत्येक घरांसून एक दोन हांगा सपोर्टाक फुडें येयल्ले आहा ते घरा दाखयत आहा आनी अशें दिसता हे वाड्यावयले चडशे लोक हांगा म्हाज्या बरोबर आहा तेन्ना म्हाका तेंचे आभार मानूंक अशे शब्द सुटना म्हणटा तेजेसर हांव तेंचे मना पासून आभार मानता असो जो आयज म्हाका उत्सव दाखयला तेंच्यांनी आनी म्हाका आशा येता त्या 23 तारखेर ते हातीचेर शिक्को मारून म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले। पूण आयज जेन्ना मायकल लोबो जो डेंग्यू कॉलनी भोंवलो तेन्ना तुमकां कितें जातलें दिसता किंवा तुमकां तो सपोर्ट करतालो? ना, तशें आयज कांय ना। हो जो आवाज आहा तो म्हापशेकारांचो, जे आमचे म्हापशेकारांचो आवाज आनी म्हापशेकारांचो मत आहा आयज जे म्हाका प्रोत्साहन दिलां ते आयज दाखयता हांगा, हे सिद्ध करता ते म्हापशांसून म्हाका भरघोस पाठिंबो आहा आनी ते सगळे म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले। बाकीचो कसलोच हेचेर असर पडचो ना।